देवाचें उतर आमी आयकलां. आतां आमी तें समजोया, ताचेर नियाळ करुया. पयल्या वाचपान आमी कितें पळयलां? बरो मनीस आनी वायट मनीस कोण पळय तो. बरो मनीस देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताचें जिवीत दुसऱ्यांक पळोवनूच ती आबोलो जातात, कित्याक तो खरें आपलें जिवीत जियेता आनी ताच्या जिवितांतल्यानूच आमकां आमचेर एक निशेध मारलेलें कशें जाता अशें पयल्या वाचपान आमकां सांगलां. पूण तो फकत देवाचेरूच पातयेवन आपलें जिवीत जियेता. दुसऱ्या वाचपान आतां आमी कितें पळयलां? जेजू हे परी ताचे विशीं बरयल्लें आसा तितलेंय खरें जालेलें आसा. तो आतां उगीच वेता, सगळें बरोबर वचना आनी ती म्हणटात वो कशे भाशेन हांगसर आयलो, हो अभिषेक गाय. पूण आमी ताका वखता न्हय. जेजू तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका भायल्यान वखतात खरो, पूण भितरल्यान हांव हिजोतान आयलां तें तुमी नकळोत. हांव बापासून आयलां आनी तो सत्यवन आनी ताका साक्षी दिवंक हांव आयलां आनी तो म्हजे सगळें वावुरता. हे परी ताणें तांकां सांगलें. पूण तांकां तें समजोंक ना. ते ताका काडूंक सोदताले. हे भाशेन आमच्या जिवितानूय घडटा. जे कोण बरे मनीस देवाचे येवजणे प्रमाणे तांकां आमी काडून उडोवंक सोदता, तांकां आमी नाकारता, ती बरी न्ही कशी आमी तांकां कोत्ता. हाच्या वाचपान हें सगळें आमकां सांगलां. तर म्हज्या भयणीन भावन असले स्थितीन आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर जांकां असलें घडटा ताणें ही सगळी चिंतना भावना दुसऱ्यांची आपणाशी दवरी नासतना ओ ती आमचें सगळें कितें उत्पन्न करता तें सगळें जेजू सगळें दवरचें आनी हे परी तो आमकां शांती दितलो. दुसरें म्हणजे ताच्या उतरांतल्यानूच तो आमकां दाखयतलो कशे भाशेन आमी आनी तांणी जिवंक जाय पळय तें. तांकां तें भोव कठीण लागता आयकोपाक आनी जेवपाक. तो तांचे पासत आमी मागोंक जाय आनी तांकां कशे भाशेन ती समजणी हाडूंक जाय तें आमकां पवित्र आत्मो दाखयतलो. आनी तिसरें म्हणजे दुसऱ्या पासत न्हय, आमी फकत देवा पासत प्रत्येकानी आमचें जिवीत सारूंक जाय. तितलेंच पुरो आमकां. आमेन.